मोगा सेवेच्या स्पिरितान भरून आयल्या बेटोंक सोम्या हे बलिदान मानवपणाच्या स्वादिके पोटान जमल्या वरसून तुका हे वरदान जेजू तुझे जेवण सर्गीचे पवित्रकान दैविक तुझे पोषण दादोस करता जीवन जेजू तुझे मरण जीविताचे कारण अमर पुनर्जीवन पण वर्षाचे किरण भावार्था सोगूट आम्ही परगटताव पास्का मिस्तेर तुझो सररमताव कळसा मोनास एक आम्ही जाताव भक्तीन बलिदान हे ओपन दिता जेजू तुझे जेवण सर्गीचे पवित्रकान दैविक तुझे पोषण दादोस करता जीवन जेजू तुझे मरण जीविताचे कारण अमर पुनर्जीवन पण वर्षाचे किरण बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो मोगाचेनो ये कुटुंब जावन अर्गामले जावन बेटोंक आमी सांगाता जमल्या आयची देवस्तुती देवाचे उतार नियाळ करूंक सोम्या बेटोंक ताजे खरे शीत जावंक उलो दिता हर एका एक वर्साच्या बलिदाना वेळी देवाचे उतार आमी परगडता ह्या मुखांत सोमी आमकां भेटोवंक येता मार्ता आनी मरिये बरी आमी सोम्यांक आमच्या जिवितान स्वागत करून ताजी उतरां नियाळून क्रिस्ताचे खरे शीस जावया क्रिस्त ते मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो देवाचें उतार आमकां आज ससान जिवीत जोडूंक आमी कितें करीत जाय म्हूण शिकयता सगळ्या आमच्या काळजान मनान आनी सक्तेन देवाचो मोग करून तशेंच देवाचो मोग केल्ल्या बरी आमी पेल्याचोय मोग करीत जाय आनी पेल्याचो मोग केल्ल्या बरी आमकां ससान जिवीत लाभता आमच्या जिणेची दिश्ट आसा जय देवाचेर सर्गींच्या राजाचेर आनी सर्गींचे राज आनी देवाक लागशिल्लीं जावंक आमची पेलो आमचो शेजारी कोण गरजेवंत आसात गे तांकां कुमो करच्या मुखांत्र तांचे ते मोवाळ्याचे आनी कणवळ्याचे काळीज आसता मुखांत्र आमी ससांजिवी जोडयेत म्हूण जेजू आमकां शिकयता ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा आमी मागया देवा थंय आनी आमच्या पेल्या थंय आमचे मोवाळ्याचें काळीज आनीक सोडून दी आमचो मोग वृद्धी जावन दी आनी कितें जाता तें आमी करण्यांनी दाखोवंक जाय जाल्यार कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागता आसतना आमी सर पातकी जावन आसा नाना तरान आमी पातकां आमी केल्यांत देवाची आनी पेल्याची बॉक्सांनी आमी मागया हांव पातकी सबुदरा देवा आनी तुमकां
तुजो गुना उसा सांगता मनांतून अनोळाचा धरून वायटादान बरे सोडून अव्यायाची पातकां केल्यान ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बडो अपराध या वचन बगे सदा अणकार मारे सगळ्या देवतांक गमता आनी तुमकां भाव भयण्यो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराक लागीं विनातेकाक म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पद्योदा देव आमची काकूत करूंक आमची पातकां बोगसूंक आमकां ससनाच्या जिवितांत सांबाळूंक. Sumia kaklud कर Sumia kaklud कर Krista kaklud कर Krista kaklud कर Sumia kaklud कर देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गींच्या राया सर्पोद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवा पासून आम्ही तुका वाकणता सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळये तो संसाराचे पाप काढता आमची काकूट कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मांडून घे कित्या पवित्र सांगाती देव बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा वाट सुकलेल्या तुझ्या सताचो उजवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडताय आमचे जिणयेचे चालींत क्रिस्ती भावार्थाचेर आड वेता तें पयस करूंक आनी वो भावार्थ तीर करता तें धरूंक आमकां कृपा दी आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पळयत आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. द्वितीय पुस्तकांतलें वाचप. पूण ह्या पासून तुवें सर्वेस्परा तुज्या देवाचें उतर आयकूंक जाय आनी ह्या धर्मशास्त्राच्या पुस्तकांत बरोवन गेल्यात ते सर ताजे उपदेश आनी कायदे पाळूंक जाय आनी सगळ्या तुज्या काळजान आनी सगळ्या तुज्या आत्म्यान सर्वेस्परा तुज्या देवाशी परतूंक जाय. आज हांव तुका दिता तो कायदो तुजे सक्ते बैलो न्ही वा तुका चड पयस न्ही तो वयर मळबार ना देखून तुवें अशें म्हणूंक जायना. आमी तो आयकून पालचे खातीर आमच्या पासत मळबार वचून तो सकला आमचेशी कोण हाडून दीत आनी परगट करीत आनी तो दर्या पलतडी ना देखून तुवें अशें म्हणूंक जायना. आमी तो आयकून पालचे खातीर आमच्या पासत दर्या उतरून आमकां तो कोण हाडून दीत आनी परगट करीत ना. तुजें उतर तुजे लागीं आसा तें तुज्या तोंडांत आनी तुज्या काळजांत आसा आनी तुज्यान तें पाळूंक जाता.
देवाचे उतार हें सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नीतीच्यो काळजाचो संतो सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नीतीच्यो काळजाचो संतो सर्वेस्पराची शिकवण भोव बरी जीवाची ती घटाय सर्वेस्पराची नियमा मोतीक उजवाड नेणट्यांची ती जाणवाय सर्वेस्पराचे बेबिरान भोव पवित्र सदांच बाळतली सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वासपात ते सगळे नीतीचे सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नीतीच्यो काळजाचो संतो ताण तूं मेळटा तुज्या सेवकाक खरी जाणवाय तांकां पाळो दिवन मोडिना तो जोडता आपल्या सगळ्या सुखीचे कोणाक वळख आसा देखून नेणारपणी केल्ल्यो सुखी म्हाका बोगो सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नीतीच्यो काळजाचो संतो सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नीतीच्यो काळजाचो संतो सर्वेस्पराच्यो हुक्मो स्पश्ट दोळ्यांचो उजवाड भांगारा प्रास आपूट भांगारा प्रास मोनाक दादोस कायेचे मोवा प्रास पोळयेंतल्या मावा प्रास सडगोडशे तुजे कायदे सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नीतीच्यो काळजाचो संतो सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नीतीच्यो काळजाचो संतो सा पावलून कोलसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वसाप भावा भयणीनो तोच प्रतिरेप अदृश्य देवाचें प्रथम जनीत सर्व रचनामध्ये ताचे थंय सर्गींची आनी पृथ्वेची दिसतात ती आनी दिसनातली सर्व रचना सिंहासनां स्वामित्व अधिकारी आनी प्रभुत्वा देवान रचली सर्व रचना जावचे पयलें तो आसलो सर्व वस्तू ताचे मारिफात अस्तित्वांत आसात तो मस्ताक कुडीचे म्हणजे पवित्र सभेचे आरंभ वा पयलें फळू जिवंत जाल्ल्याचे देवाची खुशी अशी जाली ताचे थंय आपणाची सगळी संपूर्णता बिडार करून आसची आनी ताच्या क्रुसाच्या रक्ता मारिफात समाधान स्थापीत कर भुमीच्या आनी अंतराळाच्या सर्व रचनांक आपणा थंय राजू करून घेवची म्हूण देवाचें उतार हें देवाची वडोवका उबी रावया Alleluia, 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 Alleluia. तुझी उतरां सौम्या
जिवी सस्तीकची दिता ती उतरां तुजेच लागीं आसा. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. लुका प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. एक दीस शास्त्र्यां भितरलो एकलो उठोन जेजूची परीक्षा करच्या इराद्यान म्हणालो, मेस्त्री, सासनीक जिवीत सोडूंक हांवें कितें करी जाय? जेजून ताका सवाल केलें, नियमशास्त्रांत कितें बरोवन आसा? तूं तें कशें समजताय? ताणें जाप दिवन म्हळें, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळे तुजे सक्तेन आनी सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग कर आनी तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. जेजू ताका म्हणालो, सारकी तुजी जाप, तशेंच कर आनी तूं जिवीत जडटलोय. पूण तो आपलें सवाल समा म्हणून दाखोवचे खातीर जेजू लागीं म्हणालो, तर म्हजो पेलो म्हळ्यार कोण? जेजू ताका जाप दिवन सांगी लागलो, एक मनीस जेरुसलेमांतावन यरिकोक देंवन वेताना सोरांच्या हातांत सांपडलो. ताणें ताजें सगळें नागायलें, ताका मारन घाई केले आनी अर्दो जीव करन ताका सोडन गेले. अशें आसता एक याजक तेच वाटेन देंवन वेतालो. ताका पळोवन तो वाटेचे दुसरे बगलेन चलतस रावलो. तेच बरी एक लेवीत थंय पावलो आनी ताका पळोवन तोय दुसरे बगलेक चल्लो. शेकी ते वाटेन वेतालो एक समार्यकार ताजे सरशीं पावलो आनी ताका पळोवन तो सुटसरलो. लागीं सरन ताज्या पांयांक आनी ताज्या घायांक तेल आनी वायन वचून ताणें तें बांदलें. उपरांत ताका आपल्या जनवराचेर बसून एका छत्राक व्हरून गेलो आनी थंय ताची जतन केली. दुसऱ्या दिसा छत्राच्या मालकाक रुपयांची 2 नाणी दिवन ताणें म्हळें, हाची जतन घे आनी कितें सडी तूं करसिताय तें पाटी येतना हांव तुका फारीक करतां. ह्या त्या भितर सोराच्या हातांत संपडलेल्या त्या मनशाक कोण पेवेलो जावंक पावलो म्हूण दिसता? शास्त्र्यान जाप दिली, ताची दया केली तो वळ जेजून ताका सांगलें, वस आनी तूंय तशेंच कर. जेजू ख्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, सोम्या जेजू क्रिस्ताची शांती आनी समाधान हांव तुमकां मागतां. मदर तेरेसा आपणाच्या जिणेंत घडिल्लें एक गडीत ती आमच्या मुखार दवरता. एका कुटुंबांत बापोय, पूत, आवय आसली. बापोयची सगळी कूड वा रुवांनी गायांनी भरिल्ल्या वरवीं प्राय जाल्ल्या वरवीं कितली साखरी केल्यारय पावना म्हण चिंतून पुतान बापाय सांगलें, आनी मुखार तुजी साखरी करूं म्हाका जायना, गायान ते क्लीन करूं म्हाका जायना. तें जाल्ल्यान रातीक त्या बापाय व्हरून एका चारंडेन तो उडोवन घरा आयलो. आनी दुसऱ्या दिसा मदर तेरेसा चलोवन येता आसतना त्या प्रायवंत म्हाताऱ्याची रुदान रडणें आयकलें तिणें. ताका ताच्या घरा हाडून तिणें गायांक वकात घालून धुवन वकात घालून इतलो मोग दाखयलो गी. आनी त्या प्रायवंतान म्हळें, देव आसा गी ना गी म्हाका गोत्तू ना, पूण म्हाका म्हज्या दोळ्यान दिसचो देव तुमी जावन आसात म्हणून सांगून ताणें समाधानान ताणें प्राण सोडलो. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आयची
देवस्तुती लिथुर्जी प्रत्येक जावन देवाचें उतार वांजेलांत आमी आयकल्लें. देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूंक आमकां आपोवणें दिता. रॉबर्ट ब्राउनिंग म्हणलो बरें ना म्हणटा, इफ देर इज नो लव this world would become a tomb. मोग ना जाल्यार वो संवसार एक फोंडा बरी वा एक सिमेस्त्र बरी. खंयसर मोग आसा, खरो मोग आसा, तेन्ना वो संवसार वा कुटुंबां सर्गा बरी जातात. मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो, अरिस्टॉटल म्हणलो तत्वशास्त्री म्हणटा नाना तराचो मोग आसा. जावंक पुरो आवय आनी भुरग्यां मदलो मोग स्वाभावीक मोग. जावंक पुरो मोग करणाऱ्या मदले आसलो तो एक शर्तान बरोल्लो मोग म्हूण येत, स्वार्थी मोग म्हूण येत. आनी तिसरो मोग जावन आसा आगापे आमी म्हणटा, निस्वार्थी मोग. देवा मदें आनी आमचे मदें आसलो तो मोग. आनी ह्या निस्वार्थी मोगान आमी जियोंक आमकां आज जेजू उलो दिता. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या मनान, सगळ्या तुज्या सक्तेन देवाचो मोग कर. थॉमस मर्टन म्हणलो बरें येणार द न्यू सीड्स ऑफ क्रिश्चियनिटी. तो म्हणटा आमच्या क्रिस्तांव समर्थीचें मोग न्ही आमी पयलें देवाचो केल्लो, पूण देवान आमचो मोग केल्लो. बेनेडिक्ट 16वो निवृत्त पापसाहेब म्हणटालो गे देयूस कारितास एस्त, देव जावन आसा मोग. देव आमच्या फाटल्यान पथक्या फाटल्यान ताच्या लागीं हाडूंक त्या एक निस्वार्थी मोगान तो आमकां सोदून आसा, आमकां राखून आसा आनी आमच्या फाटल्यान तो येता. संत आगोस्तीन म्हणटा देव हे आमकां आमचो मोग संवसारांत कितलो लोक आसल्यार आमी एकलेंच वा एकलेंच आसल्या बरी देव आमचो मोग करता. आमी आयकला देवाच्या मोगा विशयांत इजाया प्रवादी अध्याय 40:9. एक आवय आपणाच्या भुरग्याक विसरीत जाल्यार हांव तुमकां विसरचो ना. आनी हो जावन आसा मोग आमच्या देवाचो. आमी नाना तरांची मुवीज फिल्म पळयला जावंक पुरो, वा मोगाच्यो काणयो आमी आयकल्यात जावंक पुरो, वाचल्या जावंक पुरो. जावंक पुरो टायटॅनीक, लैला मजनू, मुंगारू मळे वा रोमियो जुलियट. पूण संवसारांत जाल्लें व्हडलें एक काजार जावन आसा देवा मोदें आनी इस्रायल परजा मोदें. हांव तुमचो देव जावन आसा आनी तुमी जावन आसा म्हजी परजा. आनी मनीस अविश्वासी जाल्यार देवांतल्यान पयस गेल्यार तेन्ना प्रवाद्यांक धाडून देवान आपलो मोग कळीत केला. तें जाल्ल्यान आज जेजू म्हणटा आमी सगळ्या काळजान सक्तेन मनान देवाचो मोग करी जाय. तसो वकील वा शास्त्री जेजू कडेन येवन म्हणालो ससान जिवी जोडे जाल्यार हांवें कितें करी जाय. ताका जाणा आसलो तो ससान जिवी जोडे जाल्यार कितें करी जाय. सगळ्या काळजान मना सक्तीन देवाचो मोग करी जाय. पूण तो करूंक सोकोना. द प्रॅक्टिकल पार्ट ताचे काही करूंक जावना. सगळ्या सक्तेन, सगळ्या मनान, सगळ्या काळजान. मोगाच्या न्हू देव आमचो इतलो मोग करता जाल्यार आमी खंडीत जावन देवाक आमी पयलें स्थान दी जाय. कित्याक म्हळ्यार जेजून सांगला सदां तुमी पयलें सर्गीचें राज, मागीर तुमकां सक्कड तुमकां मेळटलें. न्ही आमकां कश्ट आयिल्ल्या वेळार, पिडा शिडा आयिल्ल्या वेळार, सक्कड आमकां सांडून घाला म्हूण भोगल्या वेळार न्ही आमी देवा सरशी येचें वा रेतिरेक वा नोवेनाक येचें. पूण हर एका वेळा, हर एका घडये 24/7 आमच्या काळजांत तो देवाचो मोग आसा जाय. देवाचो मोग आमी करता. पूण जेजू म्हणटा संपूर्ण तरान देवाचो मोग करया. न्ही अर्दें कुरें पूण संपूर्ण तरान देवाचो मोग करूंक आमकां आपोवणें दिता. जनर सेवे, जनार्दन सेवे आमी म्हणटा. लोकांची सेवात लोकांचो मोग वा पेल्याचो मोग करसोच आमी देवाचो मोग केल्ल्या बरी. आज जेजू म्हणटा कसो तूं तुजो मोग करताय गी तशें तूं पेल्याचो मोग कर. वर्तोवपा जाय जावन आसा देवाचो आनी पेल्याचो आमी मोग करचें. सांजू हांव पयल्या पत्रांत तो म्हणटा की आमकां दिसच्या दोळ्यान दिसच्या आमच्या भावा भयणीचो आमी मोग करना जाल्यार
आमी देवाचो मोग करता म्हूण सांगल्यार आमी कपाटी जावन आसा खंडी जावन मोग आमी करण्यांनी दाखय जाय डेनिस वायटली म्हणलो बरयणार म्हणटा की लव शूड नॉट बी ओनली नाउन इट शूड बी वर्ब मोग केवल एक नांव जावन जो पूण एक क्रियात्मक एक क्रिये जाय जेव्हा क्रियात्मक तरान आमी मोग करून दाखय जाय मदर तेरेसा म्हणटा की मोग खाली आमी वोंटांनी उसारल्यार पावना पूण करण्यांनी आमी करून दाखयल्या मात तो खरो मोग जाता संवसाराच्या ज्ञानीनी उसारली उतरां जावन आसा तुमी एकामेकाचो मोग करा देव जेजून सांगला हांवें तुमचो मोग केल्ल्या बरी तुमी तुमच्या पेल्याचो मोग करा गौतम बुद्धान सांगलें तुमी द्वेश करनाकात पयल्या दुसऱ्यांचो पूण तुमी मोग करा मोहम्मदान सांगलें अरेकलो तुजो भाव आनी भयणी सगळ्यां मदें तें भाव बांदपण तुमी वाडया आनी एकलो तुजो भाव आनी भयणी म्हूण तुमी लेखा श्री कृष्णान सांगलें सदांय तुमी देवा विशयान चिंतया आनी देवा विशयान तुमी चिंतल्यार हर एका जिवीतय हर एका मनशातय तुमी देवाक पळयल्यात आनी पेल्याचो मोग करूंक तुमकां सुलाभ जातलें आनी जेजून आमकां एक ओपारी मुखांत आमकां शिकयला कशें आमी आमच्या पेल्याचो आमी मोग करयेत म्हूण त्या बऱ्या समार्यागराच्या ओपारी मुखांत्र जेरुजलेम मातान जेरिको केसो मनीस सदांच 20 आनी 7 किलोमिटर थंय आनी ते मरुभुमीची वाट आनी तो मनीस त्या सोरांच्या हातान तो पडलो सोरांनी ताका मारलें बडयलें ताच्या तें आसलें पुरा ते हॉर्न गेले आनी आमी अशें 3 तरांच्या मनशांक पळयत 3 तरांच्या चिंतपाच्या मनशांक पळयत एक जावन आसा ते सोरांचें चिंतप वा सोरांची फिलॉसॉफी कितें मुजें जावन आसा तें मुजेंच कितें तुजें जावन आसा की तेंय मुजेंच हांव फोर्सफुली हांव कान घेतां आनी दुसरे तरेचो लोक जावन आसा ते याजक आनी ते लेवीत ते तो समार्यकार वा तो सोराच्या हातान सिरकल्ल्या मनशाक ताचे गायाक बँडेज करून वखद घालूंक तांकां रावोंक नाका जाल्लें कित्याक ताणें चिंतलें मार्टिन लुथर किंग जुनियर सांगच्या प्रमाणे इफ आय स्टे वॉट वील हॅपन टू मी एखाद्या हांव रावल्यार ताका उखलून व्हरूंक खंय आस्पत्रे घालूंक म्हाका कितें जायत तशें हांची एक फिलॉसॉफी वा तत्व जावन आसलें एक चिंतप जावन आसलें कितें तुजें तुकाच कितें मुजें म्हाकाच तुजें म्हाका नाका मुजें हांव तुज्या कडेन वांटून कान घेना पूण तो तिसरा चिंतपाचो मनीस जावन आसा तो बरो समार्यागार वा थोडे वटेन हल्या बऱ्या समार्यागारांत आमी समाजांत आमी पळयता आनी तांचें चिंतप कितें जावन आसा कितें तुजें आसा गे तें तुकाच आनी कितें मुजें आसा गे तेंय तुकाच तुज्या कडेन हांव वांटून घेवंक हांव केदींच हांव तयार आसा तो बरो समार्यागार त्या मनशाक गायल्ल्या मनशाक पळोवन ताणें म्हणना लेवितान आनी याजकान म्हणल्या बरें इफ आय स्टे वॉट वील हॅपन टू मी बट इफ आय डोंट स्टे वॉट वील हॅपन टू हिम एखाद्या हांव रावना जाल्यार ताच्या गायाक वखद आनी बँडेज हांव करना जाल्यार ताका कितें जायत आनी असलें मोवाळ्याचें कानवळ्याचें काळीज त्या बऱ्या समार्यागारांत आसलें मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जेजू म्हणटा तुमी तशेंच करा हांवें कितें कर जाय म्हूण त्या शास्त्रीन विचारल्या वेळार तुवें तशेंच कर तुज्या पेल्याचो तूं मोग कर आमचो पेलो म्हळ्यार कोण जावं पुरो इंग्लिशीन आमी नेबर म्हणटा नेबर म्हळ्यार वन वूज नेक्स्ट टू मी आनी एक अर्थ जावन आसा कोण निजाकी गरजेवंत आसा गे तो आमचो पेलो आनी एक अर्थ दिवेत कोण आमच्या थंय बऱ्या तरेन आसा गे तो आमचो पेलो पूण जेजू सांगता म्हजो आनी तुजो पेलो जावन आसा कोण कश्टांत आसा कोण पिडे शिडेंत आसा कोणाक गत आदार ना तो आमचो पेलो जावन आसा मार्गा देगेन कोण भिकारी आसात निर्गतीक आसात तांच्या थंय आमी त्या जेजूक आमी पळय जाय म्हूण जेजू आमकां पवित्र सभा आमकां आपोवणें दिता आमी कितें करयेत पयल्या सुवातेर आमच्याच कुटुंबांत आमी बरें पेले जाय एकामेका आमी बऱ्या तरान उलय जाय चॅरिटी बिगिन्स एट होम सवाकर मोग दिवन सोड दोण केल्यार कंटी जावन आमचें कुटुंब सर्ग जावच्यान कांय
नावाल ना. दुसऱ्या अर्थीन आमी पेल्याक आमी आर्थीक तरेन जावं दी वा सेवा दिवन जावं दी वा भेट करून जावं दी आमी पेलो जावयेत. मस्ती जाणां पिढे शिड्यांत आसात वळवळटात तशेंच घरा प्रायवंतां आसात तांची आमी भेट करच्या मुखांतरी आमी दुसऱ्यांक आमी पेलो जावयेत. मुखाच्या भयणीनो पेल्याचो मोग करूंक निस्वार्थ तरान सेवा करूंक आज मस्त लोक मुखार येता आनी अल्या बऱ्या मनाच्या मनशांक आमी शाबासकी पाठय जाय आनी तांच्या बरें पळोवन आमी खाण घेवन आमी पेल्यांक सेवा करूंक पेल्याची सेवा करूंक मोग करूंक जाय जाल्ली कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. मोरी आमची माय केन्ना ती आपोस्तलां सांगता आनी निर्गतिका सांगता जेजूक आयकूंक आयिल्ल्या सांगता आसली लेगी तीच माय आमच्या ह्या भयणा वेळार आसूं दी म्हूण मागया. आमीन. रावण आमचो भावात प्रगट उसारया सतमंतां देवाक देव जावन आसा मोग आनी त्याच मोगान देवान आमकां रचला. देव आमकां पोसता आनी आमी ससान जिवीत जोडजे म्हूण ताची आशा जावन आसा. देवा थंय आनी पेल्या थंय आमचो मोग सडीत जावंक आनी आमची उरली मागणी आतां जेजू मुखांतर देवा लागीं आमी दवरया. सर्गींच्या बापा पवित्र सभेच्या वडिलांनी पाप सैबा बिस्प याजक धार्मिकांनी क्रिस्ती परजेक ससनीक जिविताचे वाटेन चलोवंक प्रेरीत कर म्हूण मागता. जवाब बापा आमचे मागणे आयक. आमचे मागणे आयक. देशाच्या मुखेल्यांनी तांकां लाभिल्लो अधिकार संवसारी आढळते तांच्या स्वार्थाक वापरी नासतना देशाच्या हर एका नागरिकांक सर्वतोमुख अभिप्रतीक वापरूंक आदार लाभय म्हणून मागता. आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांतल्या सर पिडेस्तांक बरी भलायकी लाभय तांची जतन घेतल्यांक मोतीक तृप्ती शांती समाधान लाभय म्हूण मागता. आमचे मागणे आयक. आमच्या युवजनाक बरो फुडार लाभय वायट सवयांचो गुलाम जाल्ल्यांक सुटका दी म्हूण मागता. आमचे मागणे आयक. आधुनीक माध्यमाचो गुलाम जावन जिविताचो उद्देश वगडायिल्ल्या सर युवजनाक तांचो फुडार रुपीत करूंक कृपा दी म्हूण मागता. आमचे मागणे आयक. ह्या येवकरिस्ताच्या बलिदानान भाग घेवच्या आनी पेल्याचो मोग करूंक आनी ससनीक जिविताचेर आमची दिश्ट कंसोन जियोवंक जन्मय दी म्हूण मागता. आमचे मागणे आयक. आमच्या वैयक्तीक गरजा पासून आतां मौनपणी आमी मागया. देवा आमच्या मोगाळा बापा बरीं कुटुंबां आमकां तुवें फोव केलाय. आमची कुटुंबां आमी मोग करून सेवा करूंक बोगसून एक बरीं कुटुंबां आदर्श कुटुंबां बांदून हाडूंक आमकां तूं कुमो कर. तशेंच आमचे कुटुंब न्हय आसता गरजेवंत आशिल्ल्या कुटुंबाच्यांकी आमी कुमो करूंक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची रूपणे तांच्या थंय दिवकूंक जाय जाल्यार कृपा तूं आमकां दी. ही प्रार्थना आमी करता जेजू क्रिस्ता मरे पात. आमेन. मोग आमच्या काळजाचो वावर आमच्या हातांचो हाडून आयल्या बापा तुजे समोर स्वीकार कर काणिको मोगान तुका दिवच्यो पोळा दी कर बापा वावर आमचो. तुवें दिल्ली सदेणी आमची सगळी ही जिणी
बापा मोगान स्वीकार कर मुंड्या वायना सोवे घे आमचे हे जिणे बदल सगळे जिवीत आमचे तुवें दिल्ली सदेणी आमची सगळी ही जिणी बापा मोगान स्वीकार कर मुंड्या वायना सवे घे आमचे हे जिणे बदल सगळे जिवीत आमचे धरतीवे आमचे मोगान तुवें दिले भेटोन दिता जेजू सोम्या सोबे तू सोमोक नियाळता आमकां आज भेटयता खुशी तुजी पळोवंक बोड मागता म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सौर पद्दत देव बापा मानता तसलें जावन दी म्हण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या त्या पवित्रीच्या दवा सर्वेस्पोर मानून घेव सर्वेस्पोरा तुका उलो मारतल्या तुज्या पवय सभेच्या देण्याचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमची पवित्राय वाडोवंक ती बदलून आमच्या आत्म्याचें पोसन करून दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोरांतय उबारता सर्वेस्पोर आमच्या देवा दिन वासुया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सकाळी आनी सवतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो पातका वरवीं तुजीं भुरगीं तुजी इश्टगात सोडून पयस गेल्लीं तरी तुज्या पुताच्या रक्ता वरवीं आनी पवित्र आत्म्याच्या पदवेन तुवें तांकां परतून तुजे वेंगेंत घेतलीं जसो तुज्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बराबर तूं बापा संपूर्ण एक तशींच तीं संपूर्ण एक जावच्या तुज्या पवित्र सभेन तूं तांकां एकठांय करताय तुज्या जिनसेर कर्तवांनी तुजी जानवाय वाखणच्या तूं तांकां तुजी कृपा आपयताय तांकां तूं क्रिस्ताचें कूड आनी पवित्र आत्म्याची मंदीर करताय देखून देवदूतांच्या सो दळबारां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय उत्सर्गी तुका जय जय बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्यात धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपलेच कुशेन कश्ट मोरान सुसुंवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोस समर्पूंची तेच पुरे जवान जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स
नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगात पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत हें वारोवतलें हे म्हज्या उडासा करात. Bavarta so good purgatoria. Jesu melo, Jesu जीवन झाला, Jesu नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवीत असो उंडो आनी सोडोवण्याची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूचे कूड आनी रगा सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रथमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिन बापा, पीटर पौल आमच्या गोळे बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुन्हा जेवणपणाचो पर्व सुदरून मेल्यान ती आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगते मेल्या समेस्तांक तुजें परस जडीत मुखामळ पळोवंक पाव कर. आम्हा समेस्तांची दाय कर पूण आमी मागता. ओंकार मेरे देवाचे मये सांगती बगेम दंदूत आनी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर असीस सम फ्रांसीस सम पाद्र पियो सम आंतोनियो सम क्लारा बरोबर सस्तांचे सुगंध आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजे महिमा आमकां पाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडवंदराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना आतां धैर्य घेवन आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडूनदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशें अतिरिक्तल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटें सो पातकांतली सुटय आनी सो आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतां मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजदोड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवें आसूं. एकामेका माया मोगाचो गुर्त जावन शांती दिवयात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमकां शांती दी. पळयात हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पळोवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली.
मुसलाना बावडा कितें तुमी केले म्हाका तुमी केले म्हज्या ल्हाना बावडा कितें तुमी केले म्हाका तुमी केले हांव भुकेलो तुमी खावंक दिले हांव ताणेलो पिवंक दिले भोगातेरास म्हज्या सर्गीच्या बापाचे म्हज्या ल्हाना बावडा कितें तुमी केले म्हाका तुमी केले हांव परको सावनासता बिडार केले हांव उक्तो आसता तेसो पिले भोगातेरास म्हज्या सर्गीच्या बापाचे म्हज्या ल्हाना बावडा कितें तुमी केले म्हाका तुमी केले हांव पिडेस्त आसता कोबार घेतली हांव बंदेत आसता तुमी भेट केली भोगातेरास म्हज्या सर्गीच्या बापाचे म्हज्या ल्हाना बावडा कितें तुमी केले म्हाका तुमी केले म्हज्या ल्हाना बावडा कितें तुमी केले म्हाका तुमी केले प्रार्थुया सर्गींच्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला ह्या पवित्र रितीन परतून परतून वांटो घेवन तुजें जिवीत आमचे भितर अदीक वाडूं हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचेय सोवे आसूं सपोददा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून या क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार सगळ्या मेघ गडी बसच्या मोगाच्या नांव होगलाप जावं जेजू क्रिस्ता आतां आनी सदां सर्वदा अर्गां आनी उपकार बावडणी मानादीक बाप रोखचे टिकून ना वापर प्रयत्नान मीस पेटोवन व्हरतो संदेश दिवन आमच्या खातीर मागिल्ल्या तांकां आनी तांचे सांगात आसात मानादीक बाप आयवान पिंटो आमचे देव आपोवण्या केंद्राचे डिरेक्टर ते जावन आसात आनी तांकां तुमच्या नांवान हांव देव बरें करूं म्हणटा देव आपोवणी यथेश्ट मापान आमकां जाय कपजी निवडतीक मात न्ही हर एक लेगी जाय पण कपजी निवडतीक विशेष करून मिसांव काम मंदारसून व्हरूंक आनी मिसांव संपूर्ण तरान संपूर्ण करूंक जाय जाल्यार सर बरेंपण आपणावंक तुमकां कोणेय उर्बेस्त
भुरग्यांनीच आमकां ह्या जाग जावंक आसा म्हूण सांगलें जाल्यार तुमी तें आमकां तिळसूचें प्रत्येक तरान बाप आईवान तांच्या घराक विजीट करन तांचे सांगात उलयताले मुखल्या दिसांनी तांकां हांगा आपणान तांकां थोडी तरबेती दिवची ल्हान आसतना ती तरबेती मेळ्ळी तर खंडीत जावं देव आपोवणी मुखार सुनोवंक आदार जाता तर तुमी ह्या देव आपोवण्याक साकार दिवंक हांव तुमच्या कडेन उपकार मागतां पर्सिंकुला आमचे कोपेल ताचे फेस्त ऑगस्टाचे 2 तारखे जावन आसा पुरो आमकां सगळ्यांक आपोवंक जावना पुरो कोरोनाचे थोडे उपाद्र आशिल्ले देखून थोड्यांक मात्र पयले जावन आसा ह्या फुडें तुमकां हर एक लागीं आमचे वडील बाप आनी आमी कपुजीन फ्राद व्हरतो येवकार मागता तुमकां आपोवणें आसा ऑगस्ट 2 तारखेर 6 वरार सांजेचे मीस आसतलें ताच्या पयलें पर्सिंकुलर इंडल्जन्स ताचे कुंभसरां आसतलीं ते आमी तुमकां उपरांत तिळसितल्या तेच बरेंपण सदांच आपणोवंक तुमकां देव आदार दिवं दी सर बरेपणान मोगाच्या भाव भयणीनो देव तुमकां सांबाळून दी राखून दी आनी जावचे विस्तार आशिर्वादां तुमच्या वयर तो वतून दी सामान तुमच्या वर्त्या मानाक मंगळारा दीस 10 वरार सांपाद्रव्याच्या वर्त्या मानाक बुधवारा दीस 10:30 वराक आनी रेतेरीच्या दिसांनी 9:15 हांगा जायते पवित्रपण देवासपणां आसतलीं ह्या देवासपणान तुमी भागीदार जावंक तुमकां हांव आपोवणें दिता सर कपुजीन फ्राद तुमकां आमी बरें मागता Krista संगी समकोया संसारान बरी कोपात प्रगट्या सलोकात प्रितीन शांतीन जिव्या समाजान उट्टान करनेन साक्ष दिव्या क्रिस्राया ओ गोयनी बरी एकूटाम सांजिव्या एकूटाम जावं जिव्या आमच्या कुटुंबात आमची भोवती क्रिस्ताचेर प्रगट्या मोगन सेवेन स्वार्थ विनेन जीवन आमचे जियेव्या अणवारांनी समस्यांनी सौम्याचेर मात परवश्या क्रिस्ता संगी समकोया संसारान बरी खबर प्रगट्या सलोकात प्रितीन शांतीन जिव्या समाजान उट्टान करनेन साक्ष दिव्या क्रिस्राया Krista उज्वाड मागोव्या भेदभाव साडून पेल्याक पावोंक संघटीत जावन वावुरया आदर्शीनेन हेर धर्माच्या चडवटारा थंय हाडया क्रिस्ती मावल्या तत्वाद्वारे संसार नवो बांदुया क्रिस्ता संगी समकोया संसारान बरी खबर प्रगट्या सलोकात प्रितीन शांतीन जियेव्या समाजान उट्टान करनेन साक्ष दिव्या क्रिस्राया आमकां मोरी आशीर्वाद दिव आमकां भगवंताचे कृपेन न्यावरांका आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन